गोय पुरातत्व संचालनालयाक नवीन बिल्डिंग दिवप तशेंच गोय मुक्ती लढ्याची म्हायती दिवपी कागदपत्राचे डिजिटलायझेशन सरकार बेगीनूच करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। पुरातत्व खात्यान गोय मुक्ती लढ्याची म्हायती दिवपी खासा प्रदर्शनाचे आयोजन केल्ले। ह्या वेळार मुखेल सोयरे मोंटे उलयताले। गोयच्या इतिहासाची म्हायती दिवपी महाराष्ट्र, दमण आनी दीव तशेंच पोर्तुगालान आशिल्ली कागदपत्रां गोय सरकार थंयच्यान हाडटले अशें तांणी सांगलें। गोयचो इतिहास तरणाट्या पिळगे मेरेन पावपाक जाय। गोयच्या इतिहासाची म्हायती गोयच्या जण एका नागरिकाक खबर आसपाक जाय। ते खातीर मुक्ती लढ्याच्या इतिहासाची म्हायती दिवपी कागदपत्राची जतनाय आतां जाली ना जाल्यार ते पेड्ड्यार जातले अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। सगळे जे रेकॉर्ड्स आपल्याला एक्झिबिशनही करा, त्याच्याच बरोबर त्याचे पोस्टर रिलीज केलो, बुक रिलीज केले, त्या खातीर त्यांचे हांव अभिनंदन करता। त्याचबरोबर द डिनॅशनलायझेशन ऑफ द गोवन्स हे बूक त्यांच्यानी आज रिप्रिंट केले, त्या खातीर त्यांचो हांव अभिनंदन करता। आनी ट्रायल ऑफ द सुधाताई जोशी हे बूक त्यांच्यानी आज परत एकदा रिलीज केले, त्या खातीर त्यांचे अभिनंदन करता। म्हाका दिसता गोंयच्या फ्रिडम स्ट्रगलाचो जो इतिहास जे भुरगे नवीन शिकतले तांच्या खातीर ही सगळी बुकां तांकां पुरेपूर यूज जातलो। म्हाका दिसता जशें आमचे बाब मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हेंच्यांनी म्हटलां की आमचे सगळे डॉक्युमेंट्स इवन दो पोर्तुगालाक वचूनय काही डॉक्युमेंट्स हाडपाची गरज आसा। पयलीं आमचे काही महाराष्ट्रांत काही डॉक्युमेंट्स आसा ते हाडपाची गरज आसा। म्हाका दिसता दमण आनी दीव हांगासरूय काही डॉक्युमेंट्स आसत जाल्यार ते हाडपाची गरज आसा। प्रिजर्व करप हे गरजेचें आसा आनी फॉर द फ्युचर जनरेशन गोंयचो इतिहास हो जर आमी दवरतले आसा सांबाळून जाल्यार आर्कायव्ह एंड आर्किओलॉजी हेच डिपार्टमेंट दवरपाक शकता। गेली 60 वर्सां हे डॉक्युमेंट सांबाळटा आसतना म्हाका खबर आहा तांची बिल्डिंगूय जीर्ण अवस्थेंत गेले आनी डॉक्युमेंटूय बी जीर्ण अवस्थेंत वचपाक लागले। सो मिनिस्टरान आनी डिपार्टमेंटान बेगिनात बेगीन इनिशिएटीव घेवन बिल्डिंग रिनोवेशनाकूय सुरवात करची, बिल्डिंग नवीन बांदपाक सुरवात करची आनी डॉक्युमेंटेशनचे डिजिटलायझेशन सुरवात करची। इफ आतां डिजिटलायझेशन जर केलें ना जाल्यार हे डॉक्युमेंट्स परत प्रिजर्व जावप कठीण आसा